आमकां पयलीं तांचे कांयच इन्फॉर्मेशन नाशिल्लें आनी ते दिय बी नाशिल्ले आनी त्या मागीर आमी ताका नोटीस काडले लायसन्स तांचे रिवोक केले. सो ताणें आतां बरेचशे कॉम्प्लायन्सीस केल्ले आसात आनी आमच्या आरसीएसा कडल्यान अजून जी कांय म्हायती जाय ती मागितली तांचे कडल्यान आनीक नंतर ते लायसन्स दिवपाचें न दिवपाचें ताणें डिसिजन घेतलें. सर बँक चालू करपाक शकता सर अजून चालू आहे कशें आसता लक्षांत घेयात आमी लायसन्स जरी रिवोक केलें तरी आसतना टोटल सगळो प्रोसिजर एकदम ओवरनायट बंद जावंक शकना कारण तातूंत जनरल पब्लीक इन्वॉल्व जाल्ले आसता तांचे सेविंग्स आहा पयशे आसा वगैरे. सो वी नेवर वॉन्टेड टू क्रिएट अ पॅनिकी सिच्युएशन. what we wanted to assess the financial status of the bank. कळ्ळें ना आनी ते असेसमेंट चालू आसा. आय थिंक व्हेरी शॉर्टली वी विल कम ऑन विथ दिस. ट्रेड लायसन्स ते भितरले कॅन्सल केलेलो. ट्रेड लायसन्स कॅन्सल केले आसतना ते शॉकीचे चालू बँक ट्रेड लायसन्स कॅन्सल केलो ना ते. खंयचे त्याचे नोटीस मारल्या कोणी मारला म्युन्सिपालिटी पळय लक्षात घ्या हो विषय म्युन्सिपालिटी भितर आनी तांचे भितर. आता ते ट्रेड लायसन्स केन्ना रिन्यू केले रिन्यू करपाचे वगैरे वगैरे ताणें पळोवपाक जाय ताका हांव वचूंक शकना न्ही. आमचें हें कशें आसा की फायनान्शियल पोजिशन स्टेटस ऑफ द बँक तो पळोवपाचो आनी आमची गोंयच्या लोकांक ज्यांची सेविंग्स आसा डिपॉझीट आसा तांकां रिलीफ दिवपाचें. कळ्ळें ना. आतां ट्रेड लायसन्स मदीं कशें आसता पळय तांचे 10 शॉप्स आसात प्रिमायसीस 10 कडेन तांचे 10 पंचायतींनी 10 म्युन्सिपालिटींनी ट्रेड लायसन्स सगळे आसता तो विशय वेगळो तो तांचे बी विचार करचो. आमी नोट करून पळयतात कितें जालां काय. ओके चलपाक शकता कितें म्हटलें ती बँक चलोवंक शकता अजून तशी. लोकांचे पयशे सेफ आसतले न्ही ट्रेड लायसन्स अशें दिसता पळोवया तरी आसतना जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज. तुम्ही लक्ष घातले हय.